नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. प्रशासकीय उलथापालथ 37 ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्यो मुख्यमंत्र्यान केलो बदलो. मायकल डिसूजा, निखिल देसाई, प्रसन्न आचार्य, सुनील मसूरकर एकल्याच्यो ट्रान्सफरी. मयेकारांक रोकडीच सनदी. प्रत्येक प्रकल्पाक विरोध करपाचे बंद करात. राज्याच्या हिता खातीर फुडलो काळ क्रांतिकारी निर्णयाचो. मुख्यमंत्र्याचो क्रांती दिसा उलो. गोय मनयता क्रांती दीस. सत्तरीच्या स्वातंत्र्यवीराचे दुर्दैव. पंचायतीच्या राजकारणात स्वातंत्र्यवीर स्मारकाचे उक्तावण अडकले. 7 वर्सां फाटी 10 लाखाचे स्मारक बांधून जाल्ले तयार. सोनसड्यार गार्बेज रिजेक्टाचे फोमेंतो प्लांटा वेल्या डंप यार्डार शिफ्टिंग. घालो पुलीस फोर्स. 2 दिसाचो कोयर एसजीपीडीए मार्केटान डंप. विजय मध्यस्थ. कुडतरे मडगाव सेग्रिगेशनाक जाय सुवात. पावसाळी अधिवेशनात सावंत सरकाराक घेरपाक काँग्रेस विधिमंडळ गटाची तयारी. काँग्रेस आमदार थारयतात इशू बेज रणनीती. बाबू कवळेकार म्हणटा सरकार मुखेल प्रश्न सोडवंक फेल. आंबेशी पाली सरकारी शाळेत भुरग्यांक आव्हान. भिकुणा बरोबर दिसपट्टे झुंज. युनिफॉर्मान नाका तोंडान जेवणा खाणान भिकूण. मिडिया रिपोर्टा उपरांत आमदार मुख्यमंत्र्याची एक्शन. आणि दुसरी गोवा इंटरनॅशनल ओपन ग्रँड मास्टरचे सर्त सुरू. 25 जून मेरेन डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्टेडियमार रंगतली सर्त. 36 ग्रँड मास्टर वांटेकार. गोंयान मोठी प्रशासकीय उलथापालथ. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 37 ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची ट्रान्सफर ऑर्डर काढल्या. मायकल हाऊसिंगाचो अतिरिक्त सचिव आणि जीपार्डाचो संचालक. निखिल देसाई जीटीडीसीचो एमडी. प्रसन्न आचार्य दक्षिणेचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी. मसूरकर अतिरिक्त अर्थ सचिव. राजन सातर्डेकर ट्रान्सपोर्ट संचालक. अजित पावसकर एडिशनल आरोग्य सचिव जाल्यार आशुतोष आपटेक माइन संचालक केला. ट्रान्सफर जावन नवो पदभार मेळिल्ले अधिकारी. मायकल डिसोजा अतिरिक्त सचिव हाऊसिंग जीपाड संचालक. निखिल देसाई एमडी जीटीडीसी. प्रसन्न आचार्य दक्षिणेचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी. अरविंद बुगडे हस्तकला संचालक. गोपाळ पार्सेकार पंचायत संचालक. मेघनाथ पोरोब एससी ओबीसी फायनान्स एमडी. आग्नेल एजे फर्नांडीस एसटी फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट एमडी. डेरिक नेटो एआरडी जोड सचिव. सुनील मसूरकार अतिरिक्त अर्थ सचिव. राजू गांवस वीज संचालक. वासुदेव शेटये इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो कस्टोडियन. राजन साताडेकर येरादारी संचालक. प्रशांत शिरोडकार एक्सायजाचो अतिरिक्त कमिशनर. महेश कोरजुवेकर SLAO EDC. जॉन्सन फेर्नांडीस कदंबा व्यवस्थापकीय संचालक. आग्नेल फेर्नांडीस दक्षिण गोंय ZP CEO. नारायण गाड सेटलमेंट लँड रेकॉर्ड संचालक. अजित पावसकार आरोग्य जोड सचिव. आशुतोष आपटे खंड संचालक. दशरथ रेडकार अतिरिक्त जिल्लोधिकारी उत्तर गोंय. मेघना शेटगांवकार माहिती प्रसिद्धी संचालक. पराग नगरसेकार समाज कल्याण संचालक. वर्षा नाईक संचालक शिक्षण प्रशासन. गौरीश कुटीकार जोड सचिव सार्वत्रिक प्रशासन. ब्रिजेश मणेरीकार स्टेट रजिस्ट्रार नोटरी. शेरू शिरोडकार संजय स्कूल सदस्य सचिव. संतोष कुणेकर लघु बचत लॉटरी संचालक. नीता लामोणकार GDC MD. अरविंद खुटकार अतिरिक्त जिल्लोधिकारी दक्षिण गोंय फोंडे. PP मुरगांवकार खेळा प्राधिकरण संचालक. सगुण वेळी रवींद्र भवन सदस्य सचिव. सुषमा कामत गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड सचिव. मारिया डिसोज आरोग्य सेवा प्रशासन संचालक. गौरी शंकवाळकर मुरगांव पालिका CEO. महादेव आरोंदेकर अतिरिक्त जिल्लोधिकारी म्हापशा. सरिता मराठे गाडगे कमर्शियल टॅक्स अतिरिक्त संचालक. संगीता राहुल परब उच्च शिक्षण प्रशासन संचालक. साधन सुविधा प्रकल्प सरकार नेटान चालीक लायतलो. फुडलो काळ क्रांतिकारी उदरगतीचो म्हूण मुख्यमंत्री आझाद मैदानाचेर क्रांती दिसाच्या सुवाळ्याक उलयलो. खंयच्याय प्रकल्पाक बेठोस विरोध करूं नाकात. सरकाराक चुको असल्यार दाखोवन दिवच्यो म्हूण मुख्यमंत्र्यान उलो मारलो. स्वातंत्र्य सैनिकांनी मये मुक्तीचो विशय काडलो. मयेकारांक खंय रोकडोच सनदी मेळटल्यो. तळपण गालजीबाग पुलाचे 20 जुलयाक उक्तावण.
गोंयांत जर मोठो बदल घडोवन हाडटले आसत जाल्यार फक्त हें काम जें आसा हें मंत्री आनी मुख्यमंत्री आनी आमदार हांच्या कडल्यान जावचें ना. समेस्त गोंयकारांनी हातूंत आपलो वांटो दिवचो पडटलो. सगळ्या गोंयकारांनी आपले भागीदार जावचे पडटले. हांव कालच कॅप्टन ऑफ कोर्टाचें रिव्हिजन घेतालो. 9 जेटीज अजूनही ज्यो आसा त्यो आमी ऑलरेडी इन पायपलायन्स आसात, म्हणजे ज्यो केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात अजूनही नवीन जेटी मागीर त्यो टुरिजम डेव्हलपमेंटा खातीर आसतल्यो किंवा लॉजिस्टीक पर्पजा खातीर आसतल्यो. आमी ज्या गळजीबाग तळपाण 3 ब्रिज बांदले, हे डिस्टन्स जे आसा हे फक्त 7.5 किलोमिटरांनी 21 किलोमिटरांचे डिस्टन्स आमी 7.5 किलोमिटरांनी शॉर्ट करतले. कदाचित ताजें इनॉग्रेशन आमी येता त्या 20 जुलय पर्यंत आमचे मानाधीक मंत्री श्री गडकरी येवपाच्या तांच्या हस्ते इनॉग्रेशन करपाचें आसा. आणि गोंय आनी सुसज्ज गोंय हे दिवपा खातीर गोंयकारा खातीर आमी आमचो यत्न जो आसा तो सदोदीत चालू आसतलो. मयवासियांचो प्रश्न सनदी दिवपा खातीर आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर हांगासर आसात. काही कारणास्तव जरी आमी फाटीं पडले आसत जाल्यार जाता तितके बेगीन प्रोसेस जो आसा हो फुडलो प्रोसेस परत एकदा चालू जातलो. हुतात्मा स्मारकाचे पुष्पचक्र उरतात. त्याचप्रमाणे आमदार गोमनेस बेगिनार जे आरगांवातून स्वातंत्र्य सैनिक असोसिएशनचे हुतात्मा स्मारकात फुलां आणि पुष्पचक्र भेटून जे ज्ञात अज्ञात मानाचो मुजरो सोनसड्यार गार्बेज रिजेक्ट फोमेंतो प्लांटावेल्यान आदल्या डंप यार्डार शिफ्ट करपाचें काम पालिकेन चालू केला. सोनसड्या भायर पुलीस फोर्स घाला. कुडतरकार आनी रायकार रिजेक्ट डंप करतना बोळा घालीत म्हूण नगरपालिकेक भय. 2 दीस कोयरान भरिल्ले ट्रक SGPDA मार्केटा लागसार डंप केल्यात. थंय आतां कोयर सेग्रिगेट जावन सोनसड्यार वतलो. मडगांव कुडतरेक मात सुवात ना. खंय घातले आतां संसड्याक गाडी काय घेयना मरे तूं. ते आमकां सरान सांगला थिंग सकयल ते हे आसा न्ही लास्ट टायम ते माती बी घायल्ले ते उजो लागलो ते थिंग सकयल घाल म्हणल्यार डायरेक्ट घाल म्हणल्यार थिंगा हय थिंग व्हरून घाल म्हणल्यार डस्टबीन आहा ते कॉम्पॅक्टराक फक्त कॉम्पॅक्टरान घालून धाडटा. कॉम्पॅक्टर घालता पूण तितून उदो बी आसता न्हू. ते कॉम्पॅक्टर आहा जाल्यार उदक लिकेज जावपाक चान्स ना. दुसरी गाडी आहा जाल्यार लिकेज जाता. फातोड्ड्या कोयराचें सेग्रिगेशन सुरू जाल्ल्यान नगरपालिका आणि फोमेंतो सध्या कोयराचो विलो लावंक फुडें सरल्या. सकाळीं आमदार विजयान सोनसड्यार प्लांटाची पळोवणी केली. कोयर फोमेंतोच्या प्लांटांतल्यान सोनसड्यार गार्बेज डंप यार्डान शिफ्ट करूंक पालिकेक ऑर्डय दिली. ते उपरांत कोयराचें सेग्रिगेशन SGPDA ग्रावंडार सुरू जालें. मडगांव आनी कुडतरेच्या कोयराक सुवात दिवपाची जबाबदारी त्या आमदारांची. आनी हें कर आनी मडगांवच्या आमदाराक सांग आतां मडगांव एक जागो सोद म्हणून. कुडतरेच्या आमदाराक सांग कुडतरे जागो सोद म्हणून. कित्याक जागो सॉर्टिंग आउट करपाक जागो जाय. कितें रे सगळें झाडून हांगाचे काड म्हजे काड ताज्या घरा घाल म्हणून तशें जायना तें. कळ्ळें तुका न्ही. सांग ताका म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचें हें कर आनी म्हाका एक दिसान रिजल्ट जाय. वी कॅन इन्सिनरेट इट बट टू treat it we have to bring a machinery. They don't have incineration machinery. What they have today is only composting, segregation and composting. So with that machinery that doesn't work. But there is 1.5 lakh tons of this type of waste there. So putting 1,000 ton is what? Tolerate us for this much money, and future we get segregated and we give it to them. If they don't work on segregated, we prosecute and terminate the contract. प्लांटार हें चालू आसतना नगरपालिकेक ॲट सोर्स सेग्रिगेट कोयर एकठांय करपाक मंगळाराय जमलें ना. लोक खंय मिक्सूच कोयर दितात. सेग्रिगेट करूंक पालिकेन आनीक कामगार घाल्यात. कामगाराक ना हाताक ग्लावज ना तोंडाक मास्क. पयशाच्या आशेक कामगारांनी भलायकी खुट्याळ्याक लावन कोयर उस्तुपाचें काम धरलां. ग्लावज नहीं दिया. हाँ कल बोला आज देंगे.
आज का ना बोला आज अभी नहीं। तुम बिना ग्लव्स के ये करते क्या करने का सारे भी कर नहीं करते तो बोलता तुम लोग कौन चाहते हो? हाँ नहीं दिए अब बोला था उसको देने के लिए, देगा देगा कब देगा? अभी तुम बिना हाथ के बिना अभी तो आया सर बोला है साफ करने के लिए तुम कर रहे हैं। त्यांची काकूत येवन शॅडो कावन्सिलान तांकां बूट मास्क आणि ग्लाव्स दिले. We thought that we might as well give them the gumboots ourselves, Shadow Council. And that is the reason we have purchased these gumboots and some gloves, so that at least it will help them in some way. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील आणि सावियो डायस. विधानसभेन वेगवेगळ्या इश्यूंचेर सरकाराक घेरपा खातीर काँग्रेसीची तयारी चल्ल्या. विधिमंडळ गटाची मंगळारा बसका जाली. आमदारांनी सरकाराक कॉर्नर करूंक अभ्यासाची तयारी केल्या. टॅक्सी, मायनिंग, खणी, CRZ असल्या कितल्याशाच इश्यूंचेर सरकार फेल गेला म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकर बसके उपरांत प्रुडंटाकडे उलयलो. 40 आमदाराच्या विधानसभेन काँग्रेस 15, हेर एक दोगांचो तेको. 15 ते 9 तारीखपर्यंत जे 15 जुलय ते 9 ऑगस्ट पर्यंत आनी हेका लागून 20 दीस आमकां मेळटात. आनी 20 दिसां खातीर जो प्रश्न घालता आसतना आमी सगळ्यांनी म्हणजे जे ज्वलंत इश्यू गोंयचे कितें आसात ते विशय जे आसात त्या विशया बद्दल सगळ्या आमदारांचे मार्फत क्वेश्चन येवपाक जाय. कित्याक एक बॉडी येता जर मेळत तशें क्वेश्चन जर घालप जालें जाल्यार मेन इश्यू आहा ते तशेंच उरतात. जे मोठे इश्यू आसात त्या इश्यूआ बद्दल आमी सगळ्यांचे कॉमन क्वेश्चन आमी घालतले. आनी 2.5 वर्सां भितर जे सुरवातीचे प्रश्न आसले, सुरवातीक जे इश्यू गोंयांत आसले ते इश्यू अजून तशे आसात. खंयच्याच विशयाचेर अजून संपूर्ण तोडगो म्हळ्यार सोल्युशन आयलें अशें ना. कसले घेयात, ड्रग इश्यू घेयात, CRZ इश्यू घेयात, मायनींग इश्यू जे कोण लोकांक प्रॉमिसीस दिवन खेळत दवरले पूण लास्ट पर्यंत अजून जालें ना. कोल पोल्युशन, जे सगळे जे विशय आसात ते तशे आसात. म्हणजे जे सफिशियंट रिप्लाय नसले कारणांनी ते पळवाटो सोदतात. पूण तांकां आमी अशें डिसायड केल्लें आसा की तेमी कितल्योय पळवाटी सोदल्यो जाल्यार सुद्दां जे गोंयचे प्रश्न आसात, जे लोकांचे प्रश्न आसात त्यांचे रिप्लाय तेंचे कडच्यान आमी खंयच्याय पद्दतीन घेतले. टॅक्सीचो इश्यू आसा तेजे खातीर आमी परवा ट्युजडे आनी एक तेंचे जे टॅक्सीवाले गोंयचे आसात तांकां आमी आपयलात. तेंचे म्हणणे आयकून घेवपा खातीर आमी तांकां ब्रेस्ताराक 4 वरांचे तांकां हांगा आपयले आसा CRPक. तेंचे म्हणणे आमी आयकून घेतले. आनी जे सगळे ज्वलंत विशय जे आसात, जे गार्बेज इश्यू जावं त्या सगळ्या विशयांचेर, लायटीचो प्रॉब्लेम जे गोंयभर ज्या पद्दतीन काळखांत म्हणटा अशें दीस काडप जातात, दर वर्साक इतली पयशे मोडप जातात, इतली प्रोविजन आसा बजेटाक, तरी देखून सुदारणा जायना अजुनी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. सात वर्सां फाटीं 10वे सत्तरीन बांदिल्ल्या स्वातंत्र्यवीर स्मारकाचे उक्तावणाक आजून म्हूर्त मेळना. उक्तावणाचेर राजकारण, सत्तरीच्या क्रांतीवीरांचे दुर्दैव म्हणपाची परिस्थिती. गोंय मुक्तीच्या भांगरा महोत्सवी वर्सा पंचायतीक 10 लाख मेळिल्ले. त्या फंडांतल्यान स्मारक बांदिल्ले. पंचायतीच्या राजकारणान उद्घाटन 7 वर्सां आडकला. क्रांती दिसा खासा रिपोर्ट. 2011 वर्सा 70व्या हे स्वातंत्र्यवीर स्मारक बांदून उबे जाले. गोंय मुक्तीक 50 वर्सां जाल्ल्या निमतान भांगरा महोत्सवी वर्सा तेन्नाच्या काँग्रेस सरकाराच्या काळात पंचायतीक हो भांगरा महोत्सवी फंड दिल्लो. फंडांतल्यान नगरगांव पंचायतीन हे स्मारक बांदिल्ले. मात 7 वर्सां जाली पंचायतीचे अंतर्गत राजकारणात उद्घाटन अडकला. ज्या जाग्यार आता आम्ही जी वास्तू बांधल्या त्या जाग्यावरसून म्हणजे आमच्या गावातसून 10वे गावात म्हणजे साधारण 32 स्वातंत्र्य सैनिक आसात. म्हणून ते थंयच्यान झेंडो लावन गेल्ले. म्हणून तो जागो एक पवित्र जागो असो तेंचो म्हणून आमी तो जागो विकतो घेतलो. विकतो म्हणण्या परस डोनेट केलो. बेळगांवचे हेडा म्हणून फॅमिली तेंच्या कडेन वचून 4-5 फावटी तेंच्या कडेन घालून तो जागो घेतलो. तेंच्या कडसून 600 स्क्वेअर मिटर जागो घेतलो. आणि तो जो फंड असलो 10 लाख रुपया त्या फंडातून आम्ही ती वास्तू उभी केली. बेळगावचे हेडा फॅमिलीन दान केल्ल्या 600 चौखण मीटर जमनीर हे स्मारक बांधला. मात इतले आसूनय तयार पंचायत कपल फुटकी. पंचायतीच्या राजकारणात 7 वर्सां जाली त्या स्मारकाच्या उक्तावणाक म्हूर्त मेळना. अंदूच्या क्रांती दिसा तरी पंचायतीक बुद्ध जाल्यार क्रांतीवीरांच्या आत्म्याक शांती म्हणपाची. एक स्मारक
की स्वातंत्र्य संग्रामाची एक ओळख म्हणून किंवा त्या सत्याग्रहाची ओळख म्हणून थंय एक स्मारक बांदपाचें अशें ठरलें आनी तें स्मारक बांदून आज बरेच दीस जाले. राजकारण कसल्याय प्रकारचें थंय न हाडटा आमी हेच्या आदी सुद्दां थंय जे 19 डिसेंबर आसो किंवा 26 जानेवारी आसो ह्या दिसा थंय झेंडावंदन जाता. त्या झेंडावंदनाक आमी थंय वयता. त्या दिसा हांवें सुद्दां हेच्या आदी बरेच जे कितें आमचे पंच किंवा व्हडले मंडळी आसा तांकां सगळ्यांक आवाहन केलां की हे सगळ्यो गोश्टी सायडीक दवरून त्या जाग्याचेर जे कितें बांदलां तेची एक व्यवस्थीत ताचो उपयोग जावचो. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. दिवचले आंबेशी पाली सरकारी शाळेंत भुरग्यांक शिकतले जाल्यार मोठें आव्हान. भिकुणांबरोबर दीस काडचे पडटा. धडबाकार बसूंक मेळना, टिफीन खावंक मेळना. बाई मास्तर कितें शिकयता ताचेर तर लक्ष उरपाचो प्रश्नूच ना. भिकूण युनिफॉर्मांनी घुसतात, कोणाच्या कानान कोणाच्या नाका तोंडान जेवणा खाणा बरोबर पोटानूय चल्ले. कितलीं वर्सां जालीं ही भुरगीं हाल काडटात. आमच्या शाळेन खूप भिकूण पडटा आणि आमकां येतना शाळेन भितूर सरतना खूप भिकूण पडटा. भिकूण एकदां म्हज्या कानान गेलो. आमच्या शाळेन खूप भिकूण पडटा आनी आमकां डायरेक्ट चावता. आमच्या बॅगान भिकूण बी पडटा. टिफिनान खातकीर टास बी जाता. आमकां सारकें बसपाकूय मेळना. त्या बॅगांनी बी वयता, कॉलरांनी भितर वयता. भुरग्यांबरोबर तांच्या पालकांचे हाल. दीस रात भुरग्यांचो हुस्को. स्कूल सुरू जातकीर ते काळे बिटस भिकून कशें पडटा ताका लागून भुरग्यांच्या आनी ते बिटस इतले सेन्सिटीव आसा की ते आंगा वयल्यान चल्लले सुद्दां कळना. ते भुरग्यांच्या बॅगा वयल्यान युनिफॉर्मा वयल्यान आंगार पडटा, कानान बी सुद्दां वता. त्या भुरग्यांक टिफीन खातना सुद्दां खूब त्रास जाता. तेचे टिफीन धापून एक पीस बुडोवप आनी खावप अशी परिस्थिती जाता. ते इल्ले दिसा सांगता मम्मा भिकूण आसा कितें करपाचें. आमकां भिकूण चावता, म्हाका भंय दिसता, हांव शाळेन वचना. हे एक रिजन आसता. शाळेन म्हणजे पयलीं मातशे भुरग्यांक हे आसतात पूण तितून ते बी रिजन आसता. प्रकार मिडियाच्या कानार पावलो आणि मीडिया रिपोर्ट येता म्हूण कळटनाच हालचाली सुरू. थंयचो आमदार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताच्या मनशांक धाडून पळोवणी केली. फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर शाळेक नवे छप्पर घालून दिवपाचे नव्या मुख्यमंत्र्याचे उतर. सध्या भुरग्यांक मोतीचंद काणेकाराच्या घरात शिफ्ट केल्यात. प्रुडंट मिडियान हांगा येवन आवाज उठोवन धरलो तेच्या कारणान आमी थँक्स म्हणटा प्रुडंट मिडियाचे. तशेंच मुख्यमंत्री तशेंच डिपार्टमेंट आसा एज्युकेशन तांकां आमी थँक्स म्हणटा की विथीन 24 hours तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांक जे शिक्षणाक त्रास जाताले ते हे केले, सॉल्व केले. कित्याक हांगासर सध्या पावसाचे दीस आसा. आमी फक्त एडजस्टमेंट केला. हे स्कूल न्हू, त्या खातीर बेगिनात बेगीन आमी डिपार्टमेंटा कडेन मागता की विथीन 1 म्हयन्यान त्या भितर ते जावपाक जाय. मागीर एडियान येवन पळयलें जाल्यार शाळेन खरेंच भिकूण काय कोण ते भोंगे काय कोण ते आसा आनी ते बरे न्ही. तेन्ना पयल्यान पयलीं सीएमान तांकां ऑर्डर दिली की स्कूल शिफ्टींग जावंक जाय आनी तेजें आमी रुफिंगाचें काम हातीन घेता. खबर आसतना सरकार नजर घालिना काय दर खेपे मिडियान हालोवन जागे करचे पडटात. हो रिपोर्ट पळयतल्यान अर्थ काडचो. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. 7 जुलयाक दवरिल्ली ड्राफ्ट CZMP प्लानावेली जनसुनावणी रद्द करची म्हूण गोंयच्या रापणकारांचो एकवट मागता. संघटनेन जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयात जनसुनावणी घेवपाची पद्दत संघटनेक मानवली ना. ड्राफ्ट CZMP प्लानाचेर प्रत्येक तालुक्यात वेगवेगळी सुनावणी जावंक जाय. जेन्ना CZMP 2019 ना आमी कशें कंपेर करचे करूंक मेवतले. हाऊ शूड वी कंपेर to that whether this line which we have shown is correct or false. So आमी कितें मागता पयले CRZ जे CZMP प्लॅन 1996 पळय नोटिफाय जाल्लो तो पयलो पब्लिकाक व्यू करचो आनी तो व्यू करूनच आमकां तो बेजलायन जातलो. वी वील एबल टू कंपेर आनी जस्टीस जातलें. आयज तुमी एक दिसाक तुमी 2 एरिया नॉर्थ आनी सावथ सेम दिसा पब्लीक हियरींग दवरला. हाऊ कॅन मोर दॅन 170 फिशींग विलेजीस hold objections in one day and that too in 2 places. आमचे फिशरमॅन जे आसा थोडे सावथानूय काम करता आनी थोडे नॉर्थानूय काम करता. सो बोथ प्लेसीस हाव विल वन फिशरमॅन रिप्रेझेंट देमसेल्फ देर. सो वॉट वी हॅव आस्क्ड कलेक्टर that to hold public hearing on taluka level so that maximum participation has to take place because your guideline says that maximum public consultation has to take place. So आमी मागता की यो प्रेझेंट 7 जुलय जो आसा पब्लीक हियरींग जो आसा तो कॅन्सील करचो. आमचे जे ऑब्जेक्शन जे आसा जे एज पर द CRZ नोटिफिकेशन 2011 जे गायडलायन्स आसा
ते पयलीं तुमी सारके फॉर्मुलेट करा, त्या मॅपान घाला. मराठी दिसाळे गोवन वार्ता आणि इंग्लिश द गोवनान चौथो वर्सुकी दीस मंगळारा मोठ्या दबाज्यान मनयलो. आपले राज्य, आपले दैनिक आणि द गोवन एव्हरीडे घोषवाक्य घेऊन आयिल्ली ही दिसाळी फाटल्या 4 वर्सांत गोंयकाराच्या मनात बरेपैकी रुजल्यात. सांतिनेज दिसाळ्याच्या हेडक्वॉर्टर्सान 4th इस्टेटीन सुवाळा जालो. सुवाळ्याक येवन मानेस्तांनी परबी दिली. काय खिणचित्रां. दुसरी गोवा इंटरनॅशनल ओपन ग्रँड मास्टर चेस सर्त ताळगांवां डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार मंगळारा सुरू जाली. 25 जून मेरेन चलतली. उक्तावणाक गोंय बुद्धीबळ संघटनेचो अध्यक्ष मंत्री निलेश काब्राल आशिल्लो. सर्तीन 36 ग्रँड मास्टर आणि 28 जैतांतले प्लेयर. गोंयचो ग्रँड मास्टर अनुराग म्हामल, इंटरनॅशनल मास्टर लिओन मेंडोन्सा, फिडे मास्टर नितीश बेलुलकर, ऋत्विज परब बरी कामगिरी करतले म्हूण गोंयकारांक आस्त. We have got record participation being as a monsoon, and just immediately after 9 months from the last edition, October, we are doing this. This is one of the best tournament supposed to be happen in India now, because of kind of rating control we kept. We are not allowed the players below 2000, that is the rating, and that rating average of 2185 is supposed to be very strongest tournament in ever, like in Asia or in India. We have got 36 grandmasters participating in this tournament, and this kind of participation we have never seen. That Delhi had 30 grandmasters in 2018, and this we have surpassed that, and we have been at 36 grandmasters. Number of countries, 24 countries are participating in this event. That is another record as such for Goa, having this many countries coming here and those grandmasters coming and playing here. 5 super grandmasters are there. About 2,600 rating. Our main attraction is our Goan players. Mr. Anurag, first GM Grandmaster Anurag Mamal is at forefront. Then Leon Mendonça is IM Ilag. Then Nitish Belurkar, Ritviz Parab, and then Sarpalli. They are playing here, and I think they will be our best tournament. And Goa will be blessed with many norms. Not only for Goan players, also for players coming from all over India. Most of the participants are here to participate for the norms purpose. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.